भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्ष जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना. तांकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आरामासानी सगळे जाण हय गेला आयतारा येवं मेळना. कित्याक सांग म्हाका तिले आराम ना जाले आनी तेमी बी हाडू येतलो बी कोण ना जालो. तशें म्हणून गेला आयतारा येयलो ना. ह्या आयतारा येया म्हणून येयलो जीप घेवन येयलो. तुमी समजून घेतले आज जिपा वयल्यान उडी मारलो आनी जीप सोडले ना. आमी सगळे सगळे सुरक्षताचे विधान आमी पालन करून घेवन आमगेले पुरो हेकांतल्यान एक आमी ह्या एकलोच येयना हांगा. म्हाजे बरें हिंगा 50 लोक उरतात. सगळे एकात एक मेकअप करतलो म्हणून एक अल्लग उरता, डायलॉग सांगून दिल्लो अल्लग उरता, तो बरोवन दितलो अल्लग उरता, तेजे नंतर हे गाडयेचे हेजे तेजे कॅमेराचे हे सगळे अल्लगच उरतात. तुम्ही समजून घेतले आज्यान येवन गाडी येयला उडी मारलो फाल्यां तुमी उडी बी मारूं वचनाका. तशें ना. भितर अल्लग ड्रायव्हर एक उरता. नंतर थंय आनी सकयल चारीकातल्यान ह्या जिपाक हंग फाटल्यान सुद्दां ब्रेक मारचे करून दवरलात. फाटल्यान बशील खंयच्यान बी ब्रेक मारूं जाता. कित्याक तशें करून केल्यार हे कितें असलें करूं जाता नाजाल्यार करूं जायना. तशें म्हणून तुमी काय भिनाक. हे कित्याक तुमकां दाखयलें सांगा. हे आमी पिक्चरात पळोवन पिशी जाता पळय, पिशी जायनाकात, हिरोत करतात म्हणणी. हां म्हाज्या असले म्हाताऱ्याच्यान बी करूं जाता म्हणून कशें करून करूं जाता. सगळी तुमी जर ते शेफ्टी बिफ्टी सगळें उरत तेन्नाच करूं जाता म्हणे दाखयचे खातीर केले शिवाय व्हडलेशें कांय न्ही. कळ्ळी. म्हण बेजार करनाकात. कितें उरो हांव एक आठवड सोडून घेवन परत ह्या आठवड्यात तुमचे कडेन उलो येयला. कित्याक येयला. इलेक्शन लागीं येयलें न्ही. हय इलेक्शन येयलें. हय आतां हे विधान परिशद इलेक्शन न्ही. हय हय काँग्रेसांतल्यान तेगेलें नांव कितें रे तेगेलें कितें नांव खबर ना म्हाका कोण आसा. आनी हेकांतल्यान BJPंतल्यान आनी एक कोण आसा. हय वटामे रावलात इलेक्शनार रावलात. ते मोठ इलेक्शनार रावलात. म्हण कितें पयले MLC इलेक्शन म्हणल्यार कोणाक हे विधान परिशद इलेक्शन म्हणल्यार कोणाक कळनाशिल्लें. कित्याक कोण विन जातालो कोण डिफीट जातालो कोणाक कितें हें आशिल्लें तें आमकां कांय कळनाशिल्लें. पूण आतां कळ्ळें तें आसा. कित्याक कळ्ळें तें आसा. असले 15 लोक रावता पळय तेन्ना कळटा. आतां कितले लोकान 6 लोकान मेळून घेवन 9 फॉर्म भरील खंय इलेक्शनाक. हय 6 लोकान मेळून घेवन 9 फॉर्म भरल्यार ती 9 फॉर्मा भितर एकल्यान फाटी गेले. आतां उरली कितली 7 लोक 5 लोक कितें तरी इलेक्शनात परदेत आसात. हय पूण आतां मात्र हे जे डांबराच वास येवं लागला. रस्ते बेस्ते करूं लागलात. कित्याक सांगा. पयले फस्ट पावस पडलो तेन्ना आमकां मातयेचो वास सुट्टालो. पावस पडले की मातयेचो वास येवं लागतालो. आतां कितें जालें सांग. इलेक्शन येयलें की डांबरा वास येवं लागता आमकां. हय इलेक्शन लागीं येयलें की लोक डांबर घालूं लागतात आनी डांबराचे पुरा काम करूं लागतात, रस्ते करूं लागतात, वाट करूं लागतात. अशें चलता. पिशी कोण सांगा. आमी आमकां कळना खंयच्या टायमाचेर तेमी कितें करतात आनी खंयच्या टायमाचेर आमी कोणाक वोट घालता म्हण हें आमकां कळना. कित्याक कळना. कित्याक कळना सांगा पळया. हां पिशे आमी आतां हे आमकां आतां सगळ्याक आमी सगळ्यान घालूं सारके वयनी वोट घालूं सारके न्ही. हे ग्रामपंचायतीक मुन्सिपाल्टीक जे कोण ते हे जाता पळय निवडटा पळय तेमी ताका वोट घालप. तशें म्हणत आनी सांगचें कांय न्ही. आतां कितें सांगतले. हां जिवनाची काणी. आतां हय कितें उरू ते हे कोवीड कमी जाते जाते येयला आनी एक कोण येयला का आतां. आतां एकाच परत दुसरो कोण येयला का आतां. आनी परत ना परत लॉकडावन करून चावी घालता का कितें मरता देवा बड्या खबर. तेगेलें नांव कितें रे बाबा. तें कितें म्हणिल्लें तें आनी एक रोगात नांव. हां आं आयकल ना. कितें सांगून मर जावं कोण आयकत ना. कितें तर सांगलो पयसल्ल्यानच. तशें म्हण मुखार येवन रावा म्हणटा. मात्र कितें कळना जाल्यार सांगू जाय रे म्हणून नांव. आतां हांव लोकांक कितें सांगू. आतां खंयचो रोग म्हण सांगू. अशें केल्यार मरे म्हाका मागीर तकली पाड जाता. तुमकां सांगता हांव तशें म्हण. हां ओमिक्रॉन. हां ते येयला ओमिक्रॉन कितें तरी. ओमिक्रॉन येयल्यार हो रोग आतां हो व्हडलो रोग खंय.
हो रोकडो तेजेन कितें मरतात का बुडतात कितें जाता देवा बड्या खबर आतां चारिकांतल्यान परत ना परत लॉकडावन करून चावी घालून उठलात केन्ना घालतात कितें करतात ते देवा बड्याकच खबर तुमकां आतां गमतीची गोश्ट सांगचे पेक्षा एक ही पोरां करता पळय ही पोरां काणी सांगता तुमकां आयज काल पोराली गंमत तुमकां दिसतली गमतीची म्हण पोरां उलयता पळय ही भुरगीं हेमगेले तकली खंय उरता आनी लोकांक पाडचे कशें लोकांक इन्सल्ट करचे कशें म्हणून तेमी तितूंतूच रावतात पयर म्हाका हेगेले चेडो मेळ्ळो तेगेले बापायलें नांव म्हाका याद येते ना मेळ्ळो मेळ्ळ्यार हांवें म्हणलो खंय गेले रे बिस्कीट हाडूं गेल्लो म्हणलो म्हाका म्हणल्यार हांवें पळय हातांत बी बिस्कीट आसा हे खंयची बिस्कीट रे ती टायगर बिस्कीट म्हणल्यार म्हाका टायगर म्हळ्यार वाघ आशिल्लें चित्र आसा तेजेर आनी तेजेचेर वाघा मुखार हरवे अशें टिम कितें आसात हरवे हांवें म्हणलो अरे वाघ तर खरें आनी वाघ तर तण खायन न्ही वाघा मुखार हरी टिम कितें रे ना वाघ ऑनलायन आसा म्हणल्यार म्हाका हे मोबायलांत ऑनलायन उरल्यार वाघाक ते हरवी उरता खंय म्हाका बिरकट मारलो रे कोणाल चेड रे तूं काय चालो बाप्पा आयलो म्हणल्यार म्हाका हरकत ना बाप्पायल चड जाल्यार बी म्हाका सांग तुगेल म्हागेल वय कितलें आनी तुगे बाप्पा वय कितलें रे बाप्पा वर्स कितलें तुगेली बाप्पा वय वर्स कितलें रे काय चाललें ना बाप्पा म्हाजे बरोबरचो म्हणटा तो म्हाका कोणा बरोबरचो म्हाजे बरोबरच न्ही तेजे बरोबरच खंय बाप्पायकान आपणा सेम वय ही म्हणल्यार म्हाका अरे बाप्पाकान तूं कशें सेम वय रे सारकें कशें जातलें आनी कितें तर हांव जाले नंतर तो बाप्पा जालो न्ही म्हणटा तो म्हाका म्हळ्यार तो जाले नंतर ताका बाप म्हणटा तें बरोबर तेजे पयलीं तो बाप जालो नाशिल्लो पूण बाबाक वय हे विचारलें हे सांगतात लोक कोणी तरी सांगतात उलणी कशी उलणी पोराल उलणी कशी उरता जाणटेल्या कडेन हे कित्याक संस्कार बरे उरल्यार उलणी बरी उलयतात आनी थोडे लोक म्हाका पळयल्यार न्ही म्हाका थोड्याच हेकांतल्यान ताका कबूतर म्हणून सुरू केलात हा धवो दिसता न्ही हा कबूतर कबूतर म्हाका आतां सगळे पोरात हेकांतल्यान आजू म्हणना म्हाका आतां कबूतर गेले ते पळय कबूतर गेले अशें करून घेवन उलयतात हय पयर तशें करून घेवन हांव अशें करून पोर म्हणटा याद येयला म्हाका मळा वयल्यान वयता आशिल्लें देवळा मळा खंयच्यान थंय एक पोर खेळटाली खेळचे पळोवन म्हाका बी आनंद जालो कित्याक आमी बी पयलीं खेळटाले खूब इतले खेळ खेळटाले पळय लंगडीन म्हण खेळटाले आपूण म्हण खेळटाले कबड्डी म्हण खेळटाले इट्टी तोण्यान म्हण खेळटाले अशें करून खेळटाले पण खेळटना हांवें म्हणलें पोराक बाबांदो तुमी आतां हे म्हाका खूब आवडले तुमी अशें करून मोबायलांतूच खेळचे सोडून घेवन आज हिंगा खेळूं येयले न्ही म्हाका खूब आवडले म्हणटरीत आजा तुमचे खेळ कसले आसात म्हाका म्हूण लागलो मागीर हांवें म्हणलें एक काम करा तुमकां धांवूंक कशें करून धांवचें एक शर्त लाया म्हणलें हांवें मागीर धांवची शर्त एक 5 लोक पोरां आशिल्लीं ती 5 लोकां पोरां लायनीन दवरलो आनी सांगलो थंय धांवन वयचें ते खांब्या आपुडचे आनी परत हंग घेवचें हांगा कोण पयलीं येवन पावता पळय तो जिखलो हो म्हणलें हांवें हय आजा आमी करतात म्हण एक 2-3 पोरान म्हणलें हांवें ताका लायनीन दवरलो आनी हांव तांकां दवरता 3 म्हण नंतर धांवच्या म्हणलो 1 2 3 म्हणलो धांवल्या पळयल्यार 4च पोर धांवलात आनी हो एकलो हिंगात आसा हांवें म्हणलें बाबा तूं कित्याक धांवलनार तेमी 4 लोक धांवले मरे हाज्या कित्याक धांवचें तो धांवन घेवन परत हंगात येवत न्ही तेजे वाट्यार धांवन जाल्यार होईल बरें न्ही म्हणटा तो म्हाका तो धांवन घेवन खांब्या आपूण घेवन परत हिंगात येवचें तेजे वाट्यार धांवन जाल्यार बरें न्ही म्हण ह्या पोराक कितलो आळशी उरतलो हो पोर सांगा कितलो आळशी उरतलो तशें म्हणटा पोरान हातपाय बी खेळूं जाय धांवूं जाय पळूं जाय आनी पडले शिवाय आमी सायकल म्हण घेवन शिकताले सायकल शिकता आसतना 50 पटी पडताले पडले शिवाय शिकूं जायना भिल्यार शिकूंकूच जायना पण आमी पुरा दिंबी चोवन घेवन दिंबे कितलो व्हडलो रू जावन पडटाले तशें करून आमी शिकिले तशें म्हणून पोरांदो खेळ कूद हे सगळें करूंकूच जाय खेळूंच जाय अभ्यासाकच बी लक्ष दिवं जाय आमगेले धर्म कितें आमगेले संस्कार कितें आमगेली संस्कृती कितें आवय बापूय कोण आमगेले बापोले कोण आमगेले मावशी हे पुराय सगळ्याकच मेळ्ळ्याक अंकल आनी आंटी म्हणटे वयची न्ही काका काकी मावश भाव बापोल भाव हे सगळें म्हणूं जाय नाजाल्यार आमगेले संबंदी कोण खंयच्यान अरे कसलो कोण लागता रे म्हणल्यार तो म्हागेलो अंकल म्हणल्यार मोकळे जायना न्ही तशें म्हण हें सगळें शिकूं जाय आनी हें शिकचे खातीर तुमी कितले पयस उरल्यार बी एक ना एक पटी येवन घेवन गांवांत येवन घेवन गांवच्या लोकां बरें मेळूं जाय तशें म्हणत म्हणटा तुमकां हांव हय आतां पोराक तशें म्हण म्हणटा पोराक बरे संस्कार दिवं जाय कित्याक म्हणप पोराक बरे संस्कार दिल्यार पोर मुखार वचून बरे संस्कार तेमकां कळील ते संस्कार मागीर दुसऱ्या दितात हांवें पयर तशें करून आतांच लोकां पळय हांवें केन्ना बी हांव लोकांक विचारतालो बाबा नुस्त्याक कितें हाडलो रे काय म्हणून अमूक हाडलो कशें हाडलो म्हटल्यार पिशवे घालून हाडलो म्हणटाले न्ही तशें म्हण हांवें ते विचारचेच सोडून दिलो कशें हाडले रे म्हणजे विचारचो सोडून दिलो हांवें पयर म्हणलो एकल्याक मेळ्ळो नुस्त्याक घेवन ते आशिल्लो हय कितले हाडले रे काय चाललें
इतलो व्हडलो बांगडे घेवन येयलो. कितले हाडलो रे काय चाललें ना 12:30 सुमार हाडलो म्हणटा म्हाका. हांवें ताका टायम विचारिलो का म्हण घेवन हांवें ताका टायम विचारन जाल्यार तो म्हाका कितें म्हणटा नुस्त्याक कितले हाडले रे काय म्हणल्यार 12:30 सुमार हाडलो म्हणल्यार हें रात्रीन 12 वयले म्हण म्हाका कितें फरक पडचे आसा का म्हण घेवन ना न्ही. पयर अशें करून रात्रीन हांव बिजाचेर गरो बशिल्लो. म्हाका ते म्हागेले दोस्ताल चेड्या आनी गरय हाडिला. हय इंग्लीश गरय अशें करून मारचे आनी ताका ते प्लास्टिकाचेच नुस्त्या उरता. ते व्हरता अशें जावन घेवन येता आनी ताका मागीर येवन ते तांबूस घास मारून घेवन लागता खंय. म्हाका अजून कांय पाड पडिल्ले कोच सुद्दां लागले ना. तशें म्हणून घेवन गेल्यार हांव रात्रीन बसला. एक बायल चेडूं मेकअप बिकअप करून घेवन सुंदर करून घेवन नटून थटून घेवन येयला. झरी येवं लागला. हांवें म्हणलें बाय खंय वयत गो काय चाललें जीव दिवं गो म्हणल्यार म्हाका. अरे बाबा म्हणलें आतां पोरा कितें सांगचें. हांवें म्हणलें हरकत ना गो जीव दिवं जाल्यार वचून मेकअप बिकअप कित्याक करून येवं जायी नटून थटून कित्याक येवं जायी. फाल्यां मेल्यार बॉडी मेळ्ळ्यार फाल्यां पेपराचेर फोटो येना मागीर मेकअप करून जाल्यार म्हाका कोण वळखतलो काय म्हणटा म्हाका. म्हणल्यार तुमकां मरच्या पेक्षा तुमगेल्या तोंडाचें मेकअपूच मुख्य म्हण जालें ना. कितें उरू काय उरू हांव कितें फकांड करता तुमकां कित्याक तुमकां हाशेच खातीर कितें सांगता म्हण तूं बेजार करून घेनाकात. बरें करून रोवं जाय. हांव मुखाल आयताराक परत येतलो आनी हांव येता म्हणल्यार तूं म्हागेली वाट पळया आनी येयन जाल्यार त्या दिवस आयतार दिसा मात्र बेजार करून घेनाकात. आज खंय गेल रे आज मेल काय कितें रे असलें मात्र ते हे करनाकात. मना बेजार दिसता. मेल म्हणलें की बेजार दिसतात न्ही. मेल नंतर मेल म्हणा. मेल नंतर मागेल कोण याद करतले बी कोण ना. मरचे पयलींच मेल म्हणलें तर बेजार दिसतात. तशें म्हणत भाशेचेर अभिमान दवरून रावा आनी आमगे संस्कार संस्कृती बरें करून दवरून रावा. कित्याक काय म्हणटा हांव पयर तुळशी परब जाली दसरो जालो सगळें जालें बरें करून जालें दिपाळ जाली. आमी घरा कडेन भरपूर गोंडा फूल हाडून देवाक आयले म्हण ते गोंडा फूल घेता आसतना विचार करा गोंडा फूल हाडून कोण विकता आनी तो कशें करून विकता म्हण ते विचार करा आनी कोणा खंयच्यान घेवचें म्हणून ते विचार करा. कित्याक काय म्हणटा तो गोंडा फूल हाडून विकतलो पळय तो देवा घरा कडेन येवन एक फूल घालना त्या देवा फुलाचेर न्हिदता त्या फुलाचेर थुकता बिकता सगळें करता. रस्त्याचेर सुण्यान आनी मांद्रान हे केल्ले कडेन हाडून ती फुलां सोडयतात आनी ती फूल व्हरून घेवन आमी देवाक घालतात. ते करनाकात. विचार करा. मुखार हांव कितें सांगता हांव म्हाका तोंडान तोंड पळोवन घेवन सांगूंक कळना आनी तुमी म्हाज्या पेक्षा हुशार उरतले. तेजे बद्दल विचार करा. फुलां घरा कडच्या झाडाचे दोन फुलां घाला म्हण ती लोकांन हाडून घेवन ती कोण देवा कोण फुलां घालून जाल्यार हाडील ती फुलां हाडून घेवन तुमी घालनाकात. फुलां तुमकां हाडून घेवन करचें उरल्यार भायर सजोवंक घाला म्हण देवा माथ्यार घालनाकात म्हणटेत. मुखाल येतारा मेळ्या. तो पर्यंत तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. नमस्कार.